नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कांच्या गव्हर्नर केशीत एसआयटीक मेळ्यात साक्षीदार. मिनेर आनी राजकारण्याआड महत्वाची माहिती आनी पुरावे दिवपाक ते तयार आसात म्हण एसआयटीचो दावो. राज्यसभा खासदारकीच्या इलेक्शनात एमजीच्या आमदारांचो सपोर्ट बीजेपी उमेदवाराक. बाय इलेक्शनात पक्ष उमेदवार घालचो ना, मात पक्षाचे काम भाजपा आड आसतले चालू. मुंबई पुलीस पैसे खावपा खातीर गोंयच्या उद्देजकांक सतायतात. म्हापशेचो उद्देजक गितेश वाळकेचो आरोप. डुप्लिकेट सोरो विकता म्हण ताका केल्ली अटक. शांताराम नायकाक काँग्रेस हाऊसात येवकार दिवपाक पावले. काँग्रेसीचे फकत 5 आमदार. लुईझिनाक देवयात म्हण एक्टिव्ह जाल्ल्या आमदारांची मात दाणी. धा पंचायतीचेर सरपंच आनी उपसरपंचांची निवड. चडशे जाण बिनविरोध. निर्वाचन अधिकारी दुयेंत जाल्ल्यान हणजूण कायसू पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक धुकल्ली फुडें. जर्मनी आनी ब्राझील वर्ल्ड कपात गोंयांत म्हण अंडर-17 सर्तीच्यो टिकेटी खपपाक जातली मजत. बेकायदेशीर मायनिंग एक्टिव्हिटीन कांय राजकारणी आनी मायनिंग लीज होल्डरां बरोबर सेटिंग आशिल्ले म्हण कांच्या गव्हर्नरान कबुली दिल्या. साळगांवकार मायनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या धारबांदोडा आनी बंद पडिल्ल्या पैकूळ 70 मायनीवेले मीन गव्हर्नर उखलतालो. एसआयटीक तपासा वेळार कांय साक्षीदार मेळ्ळ्यात. ते महत्वाची म्हायती आनी पुरावे दिवपाक तयार आसात असो दावो एसआयटीन केला. कांच्या गव्हर्नरान ताणें बेकायदेशीर चलयल्ल्या मायनिंग एक्टिव्हिटीन कांय राजकारणी आशिल्ले आनी मायनिंग लीज होल्डरूय तातूंत घुस्पल्ले म्हूण एसआयटी मुखार मान्य केला. कांच्याक जामीन मेळूंक जायना म्हणून एसआयटी यत्न करता. ते बरोबरूच अर्जुन साळगांवकाराक अटकपूर्व जामीन मेळूंक जायना म्हणूनय एसआयटी पुरावे एकठांय करता. साळगांवकाराच्या धारबांदोड्यावेल्या आनी बंद आशिल्ल्या पैकूळ मायनीचो माल कांच्या उखलतालो. ते खातीर कांच्याच्या केसीचो संबंद साळगांवकाराच्या केसी कडेनूय येता अशें एसआयटी म्हणटा. मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळिल्ल्या फायलींच्या आदारार एसआयटीन 2008त पैकूळ 70 बेकायदेशीर मायनिंग चलताली म्हूण खुलासो केला. मायन्स डिपार्टमेंटान बंद केल्ल्या मायनीत एक्टिव्हिटी चालू आसा म्हूण खबर आसून लेगीत मायन्स डिपार्टमेंट आनी राज्य सरकारान एक्शन घेवंक ना म्हूण एसआयटीक दिसून आयला. ट्रेडर कांच्या गव्हर्नर कांय राजकारण्यां बरोबर मेळून थंयसरली माती उखलतालो. ह्या प्रकरणाचो तपास करतना कांय साक्षीदार मेळ्ळ्यात जे महत्वाची माहिती आनी पुरावे दिवंक शकतात असो एसआयटीन दावो केला. कांच्या सारकिल्ल्या ट्रेडर्सांचे कांय राजकारण्यांकडे आशिल्ले साटेलोटे राज्यांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगेचे कारण आसा अशें एसआयटी म्हणटा. कांच्याचो पुलीस रिमांड 12 जुलयाक सोंपता. सोमारा 11 जुलयाक ताच्या बेलाचे अर्जाचेर सुनावणी जातली. अर्जुन साळगांवकाराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर 13 जुलयाक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एमजीपीचे आमदार राज्यसभा खासदारकीच्या वेंचणुकेत बीजेपीच्या उमेदवाराकच सपोर्ट करतले. पक्ष वाळपय आनी पणजेच्या बाय इलेक्शनात उमेदवार घालचो ना म्हण एमजीच्या केंद्रीय समितीन जाहीर केले. मात एमजी लोकसभेची वेंचणूक स्वतंत्र लढोवपाक तयारी करता म्हण पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगले. भाजपा आड मात खंय सगळीकडे काम चालूच उरतले. एमजीच्या केंद्रीय समितीची आयतारा बसका जाली. निवडणुकी बद्दल मोगो पक्षाचो जो पराभूत जालो तेजे बद्दल चर्चा आनी फुडले मोगो पक्षाची वाटचाल ह्याचेर आज डिस्कशन जालें. गोंयच्यान जे आतां राज्यसभेचो मेंबर आहात तो जावपाचो. मोगो पक्षान आज ठरयलें की तिनूय आमदारांक ते सरकारांत आसल्या कारणान तांकां अधिकार मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन दिले राज्यसभेचो मेंबराक सपोर्ट करपा खातीर. पार्टीन अधिकार आमदारांक दिले. आमदारांत मतदान आसता आनी आमी सरकारांत आसा ह्याचोय विचार आमी केला. हय हय करूंकूच जाय न्ही.
दुसरी गजाल 2 जागे विधानसभेचे खाली आसा, त्या जाग्यार निवडणूक लडोवची की ना अशें डिस्कशन जालें आनी अशें ठरलें की जे युती सरकार आहा ते भक्कम जावपा खातीर ह्या दोनूय सीट हे मगो पक्षान लडोवची न्ही अशें तातूंत ठरयलें. येदा कदाचित फुडें आनी वॅकन्सी ह्या विधानसभेत तयार जाल्यो जाल्यार मात्र मगो पक्षाचें लक्ष त्या मतदारसंघाचेर ज्या खाली जाता त्या मतदारसंघाचेर निश्चितूच आसतलें अशेंय बी ठरयलें. मगो पक्षाची निवडणूक केंद्रीय समितीची परत एकदा निवडणूक डिसेंबरांत जाता, त्याचोय मसुदा तयार करपाचें बी ह्या बैठकीर आमी ठरयल्लें आसा. आनी लोकसभेची निवडणुकीची तयारी परत पक्ष बांदणी करून लडोवपाचे खूब जाणांचो विचार, इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र वचपाचे विचार खूब जाणांनी हांगा मांडले. त्याचेरूय फुडल्या 2 बैठकीत परत एकदा भासाभास जावची अशें बी ह्या बैठकीत ठरयलें. 2017 आमी स्वतंत्ररित्या निवडणुकीक कळ्ळें की आमकां 11.5% मतदान गोंयांत जालें. आमी आनी जर बरो प्रयत्न करीत जाल्यार आमचें हें टक्केवारी 18 ते 20 पर्यंत वचूं शकता. फाटल्या फावटी आमचे कडेन एक चूक जाली, आमी जी युती केली शिवसेना आनी गोवा सुरक्षा मंचा कडेन, तातूंतल्यान आमकां खूब लुकसाण जालें अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. आनी आमी तर कोणाकूच घेनासतना स्वतंत्र गेल्ले जाल्यार आमकां 17-18% मतां आमची जातली आशिल्ली आनी 7 आमदार तरी येतले आशिल्ले. पणजेत फक्त आमकां 200च मतां मेळ्ळी. पणजे एक मोठे कार्यकर्त्यांची फळी तेंची उबी आशिल्ली, मतां 200च मेळ्ळी त्या कॅन्डिडेटाक, म्हणजे त्यांच्याच कॅन्डिडेटाक. म्हणजे खंय कोण चुकलो हें कळटा. पक्षान फोंडें तालुक्यात सगळ्या मतदारसंघांनी परत लोकसंपर्क चालू केला. बीजेपी बरोबर सरकारात असले तरी दिवचल, पेडणे हे आनी हेर कांय बीजेपी आमदार आशिल्ले मतदारसंघांनी एमजीचे काम चालूच आसतलें. फोंडेचे 4य परत हाडपाचे प्रयत्न जोरात चालू आसा आनी ते आमचें कार्य चालू जालां. तुमकां सांगू इच्छिता की गणेश चतुर्थी नंतर आनीकूय नेटान फोंडा तालुक्यांत तरी कार्य आमचें वाडटलें. तशेंच पेडणे बिचोली तालुक्यांतूय बी आमी काम चालू करतले. मगो पक्ष गोंयभर स्वतंत्ररित्या आपलें काम परत एकदा चालू करतले. आमी युती भाजपा कडेन तोडिल्ली आशिल्ली, सरकाराक बनोवपा खातीर गोंयच्या स्थिरते खातीर आमी कोएलिशन सरकार परत केल्लें आसा आनी ताचें नेतृत्व बाब मनोहर पर्रीकारा कडेन आमी दिल्लें आसा. हाचो अर्थ असो न्ही की आमी खंयचेय सीट सोडून काम करतले. आमचो पक्ष हो ह्या अशा बिचोली सारके बालेकिल्ल्यान निश्चितूच काम चालू दवरतलो. मया बिचोली सांखळी आमकां कांयच फरक पडना. हें कोएलिशन फक्त सरकार आसा, पार्टीक हेचो फरक पडना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. मुंबय पुलीस पैसे खावपा खातीर गोंयच्या उद्देजकांक सतायतात म्हण सणसणीत आरोप म्हापशेचो उद्देजक गितेश वाळकेन केला. डुप्लिकेट सोरो विकपाच्या प्रकरणात ताका अटक केल्ली. जामीन आसतनाय मुंबय पुलिशेन कोर्टात तो दिवंक ना. आपल्याक वोगीच 2 दीस कस्टडीत दवरलो. केस परत सुनावणेक आयली तेन्ना कोर्टान पुलिसेक वडीर काडले. ताच्या अटके उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो. मात आतां फुडें येता ती काणी दुसरीच. गोयच्या उद्देजकाक मुंबय अटक जाली म्हूण गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. मात पळयात ह्या प्रकरणातली वेगळी बाजू आनी वेगळे विलन. ते येयले आनी म्हापसा पोलीस स्टेशनार गेले. म्हापसा पोलीस स्टेशनार वचून लोकल पोलीस घेवन ते म्हाज्या घरा येयले. घरा म्हाज्या बायलेन दार उगडले. तांकां सांगलें आपलो घोव ना, तो सांजचो येतलो. तेंच्यांनी सांगलें म्हाका, हांव जेन्ना सांजचो येयलो म्हाका थंयसरूच तेंच्यांनी फोनार उलयलें. हांवें म्हटलें हांव सांजचो पावतलो, हांव सांजचो येवन तुमकां मेळटा. हांवें तांकां विचारलें, साहेब हांव मयुरान कित्याक पुलीस स्टेशनार येता. जाल्यार तेणी म्हाका कितें सांगलें, ना आमी मयुरान रूम घेतलेलो आहा, तूं मयुरानूच यो, थंय उलोवया, तुजो एक स्टेटमेंट घेता आनी तूं चल. पयशींच जाल्यार हांव मयुरान म्हाज्या चुलत भावाक घेवन गेलो आनी आमी मयुरान रूम नंबर सांगलेल्या प्रमाणे तांकां वचून मेळ्ळे. जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका क्वेश्चन्स केले, हे कितें कितें विचारलें. तेंच्यांनी ड्रायव्हराक हाडलो, ड्रायव्हराक विचारलें, एका तूं वळखता. ड्रायव्हरान सांगलें ड्रायव्हरान आपूण एका वळखना. म्हाका विचारलें एका वळखता. हांवें म्हटलें हांव ड्रायव्हराक वळखना.
कळ्ळें. तर ते म्हणू लागले आमी गाडी धरला एक बॉम्बे कसल्या हेका आनी त्या हेतून आमी तुका चवकशीक सगळें विचारपाक आपयला म्हळ्यार तेतून आमकां तुजो इनवॉल्वमेंट मेळटा खंय तरी कॉल्स आहे ते कितें तरी तेंच्यांनी सांगलें की हांवें म्हटलें साहेब म्हाजो धंदो आहा सोऱ्याचो म्हाका लायसन्स आहे ते सगळें आहा म्हाजें लिगल आहा म्हाजो इनवॉल्वमेंट हितून कांयच ना. पयशेच जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें इनवॉल्वमेंट क्रिएट करूं लागले म्हाजें दाखोवं लागले. इतक्यान हांवें म्हटलें म्हाजी बिलां आहे ते सगळें एवरीथींग आसल्या कारणान म्हाजो इनवॉल्वमेंट हितून ना तरी ते म्हाका म्हळें ना तुका आमच्या वांगडा बॉम्बे येवचो पडटलो. हांवें म्हटलें साहेब म्हाका बॉम्बे कित्याक येवचो पडटलो जाल्यार ते म्हणले आमच्या व्हडल्या साहेबाक तूं हें सांगचें पडटलें सगळें आमकां जें सांगलां तें. हांवें म्हटलें हांव तुमकां हांगा जाल्यार स्टेटमेंट दिता सायन दिता आनी तुमी कितें तें करा. पयशे तो म्हणलो म्हाका ना तुका आमकां नाल्यार एरेस्ट दाखोवची पडटली. इतक्यान हांवें म्हटलें एरेस्ट दाखोवपाची पडटली जाल्यार तुमी साहेब कितें तो प्रोसिजर करा आनी वचा. पयशे मातशा वेळान तेणी कितें म्हटलें पळय तुका बेश्टोच कारणा शिवाय त्रास जातलो तूं बेश्टोच हें करूं नाका चिकलान फातर मारशीत जाल्यार तुजेरूच हें उसायटलो तेन्ना तूं एक काम कर कितें तरी सेटींग कर. पयशे तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 5 लाख रुपया दी म्हणून. पयशे हांवें म्हटलें 5 लाख तुमचो कितें आहा तो प्रोसेस करा. गितेशाक उपरांत मुंबय पुलिसांनी आपले गाडयेंत घालो मात खंय म्हापशें पुलीस स्टेशनार व्हरचो सोडून बोडगिनी वटेन व्हेलो. हांव म्हटलें आनी पयशे दिनार तुमच्या वांगडा उलयना. इतक्यान तेंच्यांनी कितें केलो म्हाज्या भावाक भायर काडलो रुमांतल्यान आनी म्हाका हाताक धरलो गाडयेन बसयलो आनी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार व्हरचो जाणून म्हाका बोडगिनच्या रस्त्याक व्हेलो आनी 1 वर गाडयेन बसून म्हाज्या वांगडा परत तेंच्यांनी स्टार्ट केलें कितें तें. पयशे हांवें तांकां लास्ट मेरेन ना ना म्हणिना बरोबर तेंच्यांनी गाडी पुलीस स्टेशनार काडली. आमच्या एडवोकेटान इवन ताका प्रश्न केलो तूं नोटीस सर्व करिनासतना कसो अरेस्ट करूं शकता. तरी तेणें म्हटलें ना आमी कितें तें आमचें करता तुजी ड्युटी तूं कर. तेज्या फुडें तेणें म्हाका थंयसर अरेस्ट दाखयलो आनी आमचे म्हाजे फ्रेंड्स आसले जावं आनी एडवोकेट आसले तेंच्यांनी फुडलो प्रोसेस केलो. वाळके सांगता पयशे दिवपाक ना म्हणिल्ल्यान निमणे मुंबय पुलिसांनी ताका अटक केली. ते करतना कायदेशीर प्रोसेसिंग धड्यार मारले. त्याच राती वाळकेक म्हापशे कोर्टान जामीन दिलो. कोर्टान बेल दितना कांय मुद्द्यांचेर उजवाड घालो. कोर्ट म्हणटा मुंबय पुलिशेन वाळकेक नोटीस दिवंक नाशिल्ली. सोरो मिक्स करपाच्या कथीत गुन्यांवात वाळकेचे लिंक कितें तें आयोगान स्पश्ट करूंक ना. अर्जदार सोरो विकता हाचो अर्थ सोरो मिक्स करपाचो गुन्यांव ताणें केला हें स्पश्ट जायना. कोर्टान वाळकेक अंतरीम जामीन दिवन वाशी मुंबयसान रेग्युलर जामीन घेवंक सांगले. त्याच दिसा वाळके आनी ताचो वकील मुंबय गेले मात चौकशी अधिकारी थंय कोर्टान आयलोच ना. तेज्या फुडें हांव म्हाज्या गाडयेन स्वताच्या मुंबय गेलो जाल्यार हेंच्यांनी हांगा पेपराचेर कितें घातलें की मला सापळार वचून पकडले आनी म्हाका आपल्या गाडयेन बसोवन बॉम्बे घेवन गेले. ही गोश्ट सारकी खोटी कित्याक म्हाज्या कडेन बेलीची कॉपी आसा. सेकंड थिंग तेंच्यांनी थंयसर पावल्या उपरांत म्हाजी बेल रिजेक्ट जावंक जाय म्हणून तेंच्यांनी मदीं कितें गेम केली. आपूण आयवो थंयसर प्रेजेंट रावूंक ना कित्याक ओरिजिनल कॉपी आयतार आसल्या कारणान आयवो कडेन आसली. आमी आमची झेरॉक्स कॉपी जी मोबायलाचेर आसली ती कॉपी आमी जजाक थंय प्रोड्यूस केली जाल्यार जज म्हणून लागले आमी ह्या कॉपीचेर तुका हें करूं शकना तेन्ना तुका 2 दीस पोलीस कस्टडी दिवची पडटली आनी म्हाका तेंच्यांनी 2 दीस पोलीस कस्टडी दिली. सोऱ्याची तस्करी वा हेर गुन्यांव केलो म्हूण कसलेच पुरावे ना आनी मुंबय पुलिसांनी फक्त पयशे दिना म्हूण आपली बदनामी केली अशें वाळके म्हणटा. तो खंय कायदेशीर पद्दतीन ह्या प्रकाराचो सक्ष मोक्ष लायतलो. सद्याक मुंबय कोर्टान मुंबय पुलिशेन वाळकेक बेकायदेशीर अटक केल्या म्हूण जामिनाचेर रिमार्क बरयला. वाळकेक मुंबय पुलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्या म्हूण मुंबयच्या कोर्टान चौकशी अधिकाऱ्याक शो कॉज नोटीस धाडल्या. म्हाका 22 तारखेक प्रेजेंट केलो कोर्टाक तेन्ना ओरिजिनल कॉपी जेन्ना दिली तेन्ना जज ती कॉपी पळोवन सारकी सरप्रायज जाली आनी आपल्या हितून बाबा कितें तरी हें आला 2 दीस कारणा शिवाय ताका पोलीस कस्टडी दिवची पडली. ते सगळें इन्व्हेस्टिगेशन आयओचेर रॉंग आसा हें तिका कळ्ळें तेन्ना तिणी सोमतीच आयओचेर शो कॉज नोटीस इश्यू केली आनी म्हाका इलिगल डिटेन्शन म्हणून म्हाज्या ऑर्डरीचेर सारकें तेजें कंप्लीट क्लियर कट पिक्चर येयलें कळ्ळें. म्हाजी बेल ग्रांट जाली आनी हांव त्या दिसा सुटलो. म्हापशाक गितेश वाळकेचे रिटेलाचे सोऱ्याचे दुकान चलता. महाराष्ट्रात सापडिल्ल्या गाडये विशीं आनी तातूंत जर आपलो संबंध आसलो जाल्यार मुंबय पुलिसांनी गोंयच्या एक्सायज खात्याक आनी पुलिशेक कित्याक सांगूंक ना. आपलो जामीन लिपोवन ओगीच 2 दीस कस्टडीत दवरून उपरांत गुद्याव आनी बँक अकाउंट सील केले म्हूण आपली खोटी बदनामी केली म्हूण वाळके महाराष्ट्र पुलिसांच्या सिनियर ऑफिशियल पावण्यार कागाळ करतलो. ही कायदेशीर केस लास्ट एंड मेरेन सारकी कायदेशीर लडटलो आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी हेका तांकां सांगूंक सोदता की अशेंच हे मुंबयचे पुलीस येवन अशें आमच्या गोंयकारांक हांकां तांकां खंयच्या दुसऱ्या कारणांक घालता आनी पयशे उखलूंक सोदता आनी ते पयशे दिना जाल्यार कशें तरी फसोवपाचें म्हणून कसली सेक्शनां लावन हें लावन केस घुस्मटोवन एकदां हांगातल्यान उखलून त्या वटेन व्हरूंक सोदता. त्या वटेन गेल्या उपरांत फसलो तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की कितेंय जर हेच्या फुडें अशें कोण येयत
तांकां सहकार्य डायरेक्ट करपाचें ना, डायरेक्ट आमच्या लोकल ऑथॉरिटी कडेन पुलीस जावं एक्सायज जावं आनी कोणा तांकां मेळून कितें तो ह्यो प्रश्नाचो निवारण करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.